इश्यूचेर केन्ना तुमी सारकें करतले? परत पयस येता आमी ह्यो बोटी बिटी म्हणटा जाल्यो आता आमी न्यू IT सेक्टरान सगळ्या IT म्हणजे ड्रोन ऑलरेडी 10 दीस जाले वर्किंग चालू आहा आणि ते ड्रोन 20 किलोमीटर कव्हर करता. इवन स्टाफ कितको आहा तितके काडटा. सो एक पायलट बेजीस 2 महिने आमी कॉन्ट्रॅक्टार घेतलो. दे आर वर्किंग ऑन दॅट. आफ्टर दीस कमिंग सीझन वील स्ट्रेट अवे ऑफिसान रडार आणि ड्रोन भायर तेजे धरून सो आता LED लायटीचेर आता ड्रोन ते सारखे लायटीचे न्हू सगळे LED लायट आसूं मागीर दुसरे हे जाळ्या ओडटा बारीक फिशिंग सगळे हय सगळ्यो गोष्टी तेजेर येतल्यो. सो वी वील एम्प्लॉय पुढे तुम्ही कामींग सीझन म्हणटा आमी त्याच्या मदतींतले 2-3 महिने कितें करता मागीर? 15 दिसांनी बंद म्हणा. आता 15 दिसांनी इलिगल फिशिंग ते चालू आहा Illegal fishing चालू आहे? ऑन ट्रायल बेजीस इट इज ऑलरेडी Operate. ट्रायल बेजीस ऑलरेडी ऑपरेट जाता. आमी हे केला आमकां सगळे गावता. जाल्या उपरांत ऑफिसाचे सारखे आमी टेंडर जालो आनी ते पळय एका वर्साक टायअप जाला आमचे कडेन की आमी सारखे ऑपरेट बीन खंयच्यान करतात पुण्याच्यान ऑपरेट पणजेसून खंय हांगासून सगळ्याक कितले डिस्टन्स 20-25 किलोमीटर साऊथ गोवा कव्हर जाता आमकां 12 किलोमीटराक लागता पण 20-25 किलोमीटर जाता. कितले ड्रोन हाडला सध्या ड्रोन ना मागीर टेंडर दितात सध्याक आता हेच्या खातीर चलयता सध्या कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्ट 2 महिन्याचे पायलट पायलट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ते केले की आमकां सगळी स्टडी गावतली की इमिजिएटली वील स्टार्ट नेक्स्ट. सो हितून सगळे इलिगल करता तेका तुम्ही सगळ्यांक धरतले आणि काय इलिगॅलिटी जावचे ना. ड्रोन म्हटल्या उपरांत मास्टर म्हणा ड्रोन इज द मास्टर आणि कितें आहा